वास्कोच्या सगळ्या समित्यांक विश्वासात घेवन सगळ्यांबरोबर चर्चा केल्या उपरांत दामोदर भजनी सप्तक मनोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. आमकां विश्वासात घेवंक ना असो आरोप हेर समित्यांनी बाजारकार समितीचेर केला तो फटीचो आसा अशें श्री दामोदर भजनी सप्तकाच्या केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष प्रशांत जोशीन स्पश्ट केलें. 3 ऑगस्टाच्यान वास्कोच्या सप्तकाक आरंभ जातलो. शुक्रारा वास्कोच्या हेर समित्यांनी सांगलें की बाजारकार समिती वांगडा जाल्ल्या बसकेंत अंदूच्या वास्को सप्तकांत पार आनी गायनाची कार्यावळ आयोजीत करपाची ना म्हण निर्णय घेतिल्लो. मात निमाणे वेळार हेर पार समित्यांक विश्वासांत घेनासतना बाजारकार समितीन पार आनी गायनाच्या कार्यावळीचें आयोजन करतले असो आरोप करून ह्याच वर्साच्या सप्तकांत वांटेकार न जावपाचो निर्णय काल पत्रकार परिशद घेवन वास्कोच्या हेर समितीच्या वांगड्यांनी जाहीर केलो. आयकात. काल कितें जालें, काल पारवाल्यांनी वास्कोच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपले कितें आमी कशें ठरयलें तें सगळें आमी पारान पार्टिसिपेट जावचें ना हें मान्य केलें. शेवटी वतना ताणें आमकां ब्लेम केलो की आमकां कॉन्फिडन्सान घेतलें ना म्हणून. अशें अजिबात जावना. तर तुमकां सांगपाक क्लॅरिफाय आमी फक्त आमचो स्टँड क्लॅरिफाय करता आनी ताणें जें केलें तें योग्य न्हय की उत्सव समितीक ब्लेम करपाची कशीच गरज नाची. आमी स्टँड क्लियर कितें जालें, कसो टायम मेळ्ळो ना हाचें सांगता. आमी पयली मिटींग आमची मिटींग जाली 28 जुनाक आनी त्याच दिसा आमी डेप्युटी कलेक्टर वचून मेळ्ळे. तर तेन्नाच कितें जालें, मे आनी जुनान थोड्यो केसी वाडपाक लागल्यो. सो आमकां खंयच्यान तरी इन्फॉर्मेशन आयलें की तें सप्तक परत तुमचें तें कोविडा खातीर परत तुमकां करूंक मेळचें ना. सो आमी डेप्युटी कलेक्टर गेले. तिणें आमकां सांगलें की हय तशें जावपाक शकना, कित्याक तुमकां तें रिस्ट्रिक्शन करूच करचें पडटलें, हें करचें पडटलें. बट वी वर नॉट व्हेरी हॅपी विथ दीस, कित्याक आमी इंटेन्शन आशिल्लें करपाचो म्हळ्या वर्सा. पूण आमी रोखडेंच दुसऱ्या दिसा तिका कलेक्टराक लेटर धाडलें की आमी अशें अशें करूंक सोदता, तेन्ना तुमच्यो गायडलायन कितें आसा आमकां कळोवच्यो म्हणून. तर आमकां कलेक्टरा कडल्यान कांयच रिप्लाय ना. ताजे नंतर आमच्या समितीन मुख्यमंत्र्याक लेटर धाडलें आनी मुख्यमंत्र्याक धाडटना आमी कशें लेटर धाडलें की आमी ह्या वर्सा सप्तक करूंक सोदता, तेन्ना तुमच्या गव्हर्मेंटाचें आमकां सहकार्य जाय आनी त्या प्रमाणे सगळ्यो ज्यो एजन्सी आहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कावन्सील, मामलेदार, पुलीस, हांकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन द्या, तुमी तुमी बरोबर वेवस्था करची म्हणून. त्या बेंदिशेर डेप्युटी कलेक्टराक मॅसेज आयलो आनी डेप्युटी कलेक्टरान सगळ्या लोकांची मिटींग आपयली ह्या वर्सा सप्तक करपाक. आनी तिणें खंयच केन्ना सांगलें ना की कोरोना खातीर सप्तक जावचो ना काय. सर्टन नॉर्म्स पाळपाचे, त्या हातून करपाचें म्हणून. ताजे नंतर आमी ताचे पयलीं आमी कलेक्टराक लेटर दिलें 29 तारखेक आनी 3 जुलयाक आमची वार्षिक एजीएम घेतली लोकांक सांगपाक अशें अशें सिच्युएशन आसा म्हणून. आनी तेन्ना आमी 2 प्लॅन केले, प्लॅन ए, प्लॅन बी. समजा गव्हर्मेंटान ना म्हणलें जाल्यार कसो सप्तक करपाचो, गेल्या 2 वर्सां केला तसोच करपाचो. आनी समजा गव्हर्मेंटान ओके म्हणलें जाल्यार आमी फूल फ्लॅश करपाचो. म्हणून आमी त्या आमसभेन ह्या वर्साची नवीन उत्सव कमिटी इलेक्ट केली. इलेक्ट जावन तुमचो प्रेसिडेंट सोनलकार, खडपकार हे सगळे नवीन मेंबर आयले ताजेर आनी कमिटी केली आनी आमी सांगलें वी गो हेड विथ दॅट. तेन्ना कितें जालें, 3 जुलय जालें. 3 जुलय म्हणटकच टायम कमी मेळटा, की पारवाल्यांक बी नॉर्मली टायम कमी मेळटा. म्हणटकच पारवाल्यांची मिटींग 13 जुलयाक आपयली. कित्याक आमी पयलीं प्रेसाक सांगिल्लें की फायनल डिसिजन आमी सगळ्यांक मॅक्झिमम 15 जुलय पर्यंत कळयतले म्हणून. तरी आमी 13 जुलयाक पारवाल्यांक आपयली, तांची मिटींग घेतली की बाबा ह्या वर्सा सप्तक जावपाचो आसा, तेन्ना तुमचें कितें जाय, तुमचें कितें तुमी करूंक सोदता. आमी खंयच तांकां सांगूना कोरोनाका करया म्हणून. आमी सांगलें तुमचें मत दियात आनी त्या प्रमाणे आमी वी आर रेडी टू डू इट म्हणून. तांणी तांचे भितर कितें डिस्कशन जालें पळय तें मिनिट्स म्हजे कडेन आसा हांगा, हो मागीर वाचूंक शकतलो. तातूंत तांणी सरळ सांगलें की आमकां टायम कमी पडटा, ताका लागून ह्या हातून जायचे दिसना फुडल्या वर्सा करूया म्हणून. पूण त्या दिसा सगळे बाजारकार सगळे जितले पार आहा सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की आमी ह्या वर्सा करचें न्हय, फुडल्या वर्सा, आमकां टायम शॉर्ट पडटा आमचे सगळे वेगवेगळें ऑर्गनायझेशन करपाक हें करपाक टायम. आमी सांगलें ओके दॅट आमकां तुमी जाय तशें हें करा म्हणून. इतल्यान सडनली आमकां ऑफिशियल कांय होना. सडनली भायल्यान न्यूज जालें की बाजारकार म्हणटा की आमी ह्या वर्सा पार करतले. आतां बाजारकार पार करतले, आमी कोणें करता तांकां आमी स्टॉप करूंक शकना. बाजारकार करता म्हळ्यार आमी बरें आहा, त्या प्रमाणे आमी आमची तांची ती पाठो बिडो घालपाची वेवस्था केली ह्या वर्सा. तांकां आमी आमचे सायडीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता दिवचें पडटा तें आमी तांकां करून दवरलें. आनी हें करतकच आतां बाजारकारान
ते कशें केलें कितें केलें आमकां खबर ना. कित्याक बाजारकारान जेन्ना कमिटी सगळ्या पारां बरोबर डिसिजन घेतला तेन्ना आमकां दिसता बाजारकारान तांकांय कन्सल्ट करूंक जाय आशिल्लें, तांचे कडेन विचार विनिमय करपाक जाय आशिल्लो की बाबा आमी अशें करूंक सोदता म्हणून ऑर आमी करता. तांणी तें केलें ना म्हणून तांकां तो हें जाला खंय तरी की बाबा आमकां सांगनासतना बाजारकारान तशें केलें काय अशें जालां तें. पूण ती मागीर अल्टिमेटली काडलें आनी उत्सव समितीन आमकां सहकार्य दिलें म्हणटलें आमी अजिबात तशें करूं ना. अजून तांकां सांगता अजून टायम आसा, तुमी जाल्यार पार करा, आमची कसलीच ताका ऑब्जेक्शन ना. आनी अशें आमचें सजेशन आहा की पार करपाक न्हू कितें जाता ती चित्रां मित्रां करची पडटा. ती चित्रां तांकां खंय कोणाक ऑर्डर दिवन हाडूंक जाय कितें हाडूंक जाय. पूण ती जर जायना जाल्यार दिंडी घेवन येवंक शकता ते. फक्त चित्रां नासतली बाकीची दिंडी घेवन अजून येवंक शकता. आमी ना म्हणूंकच ना. सो बेसिकली आमची हे मिटींग आहा ती तुमकां क्लॅरिफाय करपाक आमचो स्टँड की आमच्या सायडीच्यान कॉपरेशन दिवना म्हणटा तें फटी म्हणून. वी हॅव टोटली अग्रीड ऑन देर हे. ताणीच स्वता जावन सांगलां आमकां की आमकां ह्या वर्सा करूंक जावचा ना. आनी खंय तशें कोणें म्हणूं ना, कोणें तरी मदीं घालें की फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहा या फायनान्शियल बी कोण काय उलोवना. ते सेड आमकां टायम ना, आमची सगळी तयारी करपाक आमकां टायम ना, ताका लागून आमी करना. सो आमी तांचें डिसिजन मान्य केलें की आमी तुमी करना जाल्यार बरें, आमकां काय ना म्हणून. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.